चवथ लागीं पावता तशें घुमट मोग्यांक आरत्यांच्या सरावाचे वेध लागता. असोच एक 73 वर्साचो फोंड्याचो सातेरी मळ निरंकाल हांगाचो आनंद बाबूसो नायक ल्हानपणासान आपली घुमटाची कला ताणें जोपासल्या आनी आपल्या ह्या कलेंतल्यान तो हेरांक लेगीत घुमटांची आरती शिकयता. घुमटांच्या आरत्यांचे बोल कानार पडले म्हणटकीच चवथ सामकी तेकिल्ल्याचें जाणवपाक लागता. पूण हो घुमटांचो नाद तयार करपाक घुमट मोगी तशे परिश्रम लेगीत घेतात. असोच एक हो फोंड्याचो सातेरीमळ निरंकाल वाठारांतलो 73 वर्साचो आनंद बाबूसो नायक. जाणें 14 वर्साचो आसतनाच्यान जे घुमट हातान घेतले ते आजून मेरेन घुमट आरतीची कला तशीच जोपासून दवरल्या. ल्हानपणा पासून सगळ्यांक आरती शिकोवपाक म्हाजी उमेद जाली म्हाका. सो तूं जाणटेल्या कडच्यान शिकलो? हांव जाणटेल्या कडल्यान पयलीं शिकलो आनी आतां हांव त्या जाणटेल्या कडेन कितें घेवन हें मनाक घेवन आरतीचें हें घेवन आतां हांव भुरग्यांक आमगेल्या तयार करता. म्हाजी हांगा जी कला आसा ती त्या भुरग्यांक हांव दाखयल्या सगळी शिकपाक. 50-60 वर्सां सुमार जाली तूं शिकता आनी भुरग्यांक आनी भुरग्यांकूय शिकयता. आज पर्यंत कितले जाणां शिकयले आसतले तुवें? जवळ 150 लोक सुमार शिकले. बरें, बेश्टोच छंद न्हय तर आनंदान आयज मेरेन गांवांतल्या तब्बल 150 ते 200 भुरग्यांक घुमटांच्यो आरती शिकोवन आपल्या कलेचो हो उत्साह ताणें हेरांक लेगीत वाटला. ताणें गांवांतल्या भुरग्यांक घेवन घुमट आरती ग्रूप लेगीत स्थापन केला. ताका लागून गांवचे लोक ताची खूब तोखणाय लेगीत करतात. ह्या वाठारांत सातेरी मळार आनंद बाबूसो नायक गेली म्हाका दिसता एक 50 वर्सां ह्या घुमट आरतीक म्हणजे सगळ्या घराघरांत जवळ जवळ 18 गणपती आसा. तो भुरग्यां भशेन तरणाट्या भशेन फुडाकार घेवन ते तांकां सगळ्या भुरग्यांक घेता. म्हाज्या यादीक तर हांवें पळयलां की केन्नाच्यान ताणें सुरवात केली म्हाका खबर ना, पूण हांवें सादारणशी 3री पिळगी पळयल्या म्हणजे तेजे वांगडचे. आनी नंतर हे म्हाज्या वयाचे हे हांगसर 18 गणपती आरती करतना पयलीं थोडे कमी आशिल्ले, आतां जास्त जाल्ले गणपती. पूण सगळ्या गणपतीक पयलीं तेजे अंडर भोंवताले तें पयलें. मागीर नंतर सादारणशी 40-50चे आतां ते 10 ते वया वर्स सादारणशे 25 हे भुरगे चड घेता. आनी तेगे अशें आसा की भुरग्यांक फुडें वचचें. आमी गांवचे बाकीचे आसाच पूण भुरग्यांक फुडें वचचें आनी भुरग्यांक तो सगळें एकठांय करून म्हाका चवथीक एक 2 म्हयने आसतना सगळ्याक फुडाकार घेवन आनी खंय आतां कोणी आपयले जाल्यार तो सांगता या 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 करून अशें. म्हणजे ताका भरपूर उमेद आहा. आज जे तेजे जे पिराय पळय 74 वर्सां जाल्या कोण म्हणचे ताका एक 50 वर्सां म्हणजे ना पयल्या. मागीर तेजे दिसान खंयचीच अपेक्षा 5 पयशां अपेक्षा घेनासतना कोणाकी ते आपली जी कला आसा ती सादर करता. तो आतां इतले आमी 2 म्हयने आरती करता म्हटल्यार तेजी एटेंडन्स 100% आसता. तो डेली येता, कोणीय येवं ना येवं तो आसतात. तो 100% एटेंडन्स एक जाली. आनी दुसरें म्हटल्यार ताका शिकोवपाकूय आवडटा. प्लस तो कितलेय 10 वर्साच्या भुरग्या कडल्यान सुद्दां शिकोवनूय घेता. कितें शिकपाचें आसत जाल्यार ताका बाबा कितें नवें कळटा जाल्यार तो आपूण शिकोवन घेता. ताका 4 गोश्टी सांगता, तेजे कडल्यान 4 गोश्टी आयकून घेता. आनी अशें करून आमी ग्रूप आमचो इल्लो इल्लो करून अशें फुडें व्हरता. आमकां तेजे खरेंच अभिमान दिसता की तो आमकां म्हणजे जे पद्दतीन सगळ्यांक गायड करता. आपली आवड आतां ही नवीन पिळगी मुखार व्हरता तें पळोवन आनंद बाबूसो नायक खूबच समाधानी आसा. आपले बालपण आनी आपल्या बालपणीची चवथ तो ह्या भुरग्यां मदीं पळयताशें दिसता. अशा तरेन हो घुमट मोगी आनंद आपलो आनंद हेरांकूय वाडटा. सुख करता दुःख हरता. एकनाथ खेडेकर सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.